मायमोगाचो येवकार खबरो दिता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. दवरले कोयरा प्रश्नान नागावरी उबारला फोंडो. कोयराचो प्रश्न सोडोवपाची ताक कोणा भितरच ना काय कितें विचारतात लोक. बंगालच्या उपसागरात धवळटा वादळ. डिसेंबरात गोंयांत दितले पावसाक निमंत्रण. हवामान विभागाचो अदमास. म्हापसा शिवोले रस्त्यार सेल्फ एक्सिडेंट. ड्रायव्हराक लागली झापड. गाडी घुसली रानात. बरे म्हणून बरे, कोणाकच जावंक ना दुखापत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा शिवोलच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनींतल्या रस्त्यार फांतोडेर सेल्फ एक्सिडेंट जालो. टॉयोटा ग्लेन्झा चलोवप्याक लकणी लागली आनी कार रस्तो सोडून रानात रिगली. गाडी चलोवपी आनी तिची चली अशी दोग जाणां गाडयेंत आसली. बरें म्हण बरें, दोगांकय दुखापत जाली ना. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाढत आसा. सदांच आमकां एक ना एक घडणूक अशी आयकपाक येता की खंय तरी एक्सिडेंट जाला, एक्सिडेंटान कोणाचो तरी जीव गेला, ना जाल्यार कोण गंभीर जखमी तरी जाला अशें आयकपाक येता. आयज सकाळी फांतोडेर 5 वरांचेर म्हापसा शिवोलच्या रोडार जी हावसिंग बोर्ड कॉलनी आसा थंय सेल्फ एक्सिडेंट जालो. हो जो कोण गाडी चलयतालो तो ताका न्हीद लागली आनी त्या कारणान हो सेल्फ एक्सिडेंट जावन तेजी गाडी रोडा भायर गेली आनी ती झाडांनी शिरकाली. ह्या एक्सिडेंटान कोणाक हानी जावंक ना, कोणाक लुकसाण जावंक ना, पूण जी गाडी आशिल्ली ते गाडयेचो बंपर फुटलो आनी गाडयेकूच मार बशिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचले पयलीच फावट पे पार्किंग सुरू जावपाची आसा. दिवचलचो पार्किंगेचो प्रश्न जाग्यार घालपाचे नदरेन पालिका मंडळान तसो निर्णय घेतला. नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचले पार्किंगाची समस्या तशेंच येरादारीची समस्या सोडोवपा खातीर दिवचल पालिकेन आयज मिटींग जाली. तातूंत खुबश्या विशयांचेर डिस्कशन जालें. तातूंत मेन आशिल्लें तें पार्किंगाची समस्या खूब जटील जाल्ली आसा. दिवचले खुबशे जागे आसा पूण लोकांची बेशिस्त पार्किंग आनी सायनबोर्ड सारके नासल्या कारणान खुबशे कंजेशन दिवचले वाडटा. तातूंत ट्रॅफिक सेलांची हेल्प मेळपाक जाय अशें चेअरपर्सनान म्हटलां की तेंच्यांनी आतां अशें ठरयलां की जागे आयडेंटिफाय करून ते पे पार्किंग करतले. तातूंत ही पार्किंगेची समस्या आसा ती सारकी जातली असो तांकां विश्वास आसा. ताणें सद्या DMA कडेन आपले प्रपोजल धाडलेले आसा, पूण अजून पास जावंक ना. ते पास जातले तेन्ना कळटलें की ही जी समस्या आसा ती कितकी सुट्टली ती. जे सायनबोर्ड्स आसा ते खुबश्या जाग्यांचेर आसा, थोडे जे सायनबोर्ड्स आसा ते सारके दिसनात. तशेंच जे थोडे सायनबोर्ड्स आसा ते मोडूनय पडल्यात. ताका लागूनय लोकांची गैरसोय जाता. कळना मेन जे वन वे आसात तशेंच दुसरे पार्किंग आसा ते सारके नसल्या कारणान कंजेशनां खूब कडेन वाडलेली आसा. हेचेर आयज कावन्सिल मिटिंगेन विचार विनिमय जावन तेचेर उपाय काडपाचे
पण म्युन्सिपाल्टीन थारायला. आमचे एप्रुवल आम्ही नॉर्थ कलेक्टराकडे आमचे पावला तांकां रेट्स डिस्कस करून धाड म्हटलें तेंच्यांनी. त्या खातीर ते सगळें डिस्कशन जालां आनी रेटी त्या प्रमाणे आमी डिस्कस करून आतां आमी ते धाडटले. न्ही, बिचोलेन पार्किंगाची खुबशी समस्या आसा, त्या खातीर कितें तुमी आयडेंटिफाय केला तातूंत? म्हणजे आमी विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅफिक सॅर आनी आमचे इंजिनियर मेळोन ती नोटिफाय केल्या, डिनोटिफाय थोडे कडेन आनी थोडे कडेन नोटिफाय केल्या प्लेसीस खंय पार्किंग घेवपाची आनी खंय पार्किंग घेवपाची ना. 2 व्हिलराची खंय आसतले, 4 व्हिलराची खंय आसतले, सगळें ते केलां आमी. त्या खातीर एप्रुवलाक आमी रावल्या आनी सगळ्या बिचोलकारां कडेन मागता की आमकां सहकार्य करचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कोयराचो प्रश्न सोडोवपाची तांक कोणा भितरच ना काय कितें? कोयराच्यो वाडट्यो राशी पळोवन कोयरा प्रश्नान नागाच्या फण्यावरी तकली वयर काडल्या. दवरले रस्त्या कुशी कोयराची राशी पातळ्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात दवरले आनी दवरले जो रोड गेले कडेन आसा. ह्या रोडाचेर तुमी पळयात इतली गार्बेज हांगा पडले कडेन आसा आनी ह्या गार्बेज कोणी काडपाचो प्रयत्न म्हणटा करना. सरकार एक वटेन म्हणटा, कोर्ट म्हणटा की गार्बेजीचेर बेगीन ह्या बेगीन निर्णय घेवचो, गार्बेज क्लियर करची म्हणून. पूण हांगा दवरले ह्या जाग्याचेर पंचायतीन बोर्ड मारून सुद्दां हांगा लोक जे आसात हे हांगा गार्बेज हाडून उडयतात. हांगा वास जो येता हो वास घेवपा न्हय. आनी हांगा दोनी सायडीच्यान शेतां असले कारणान हांगा हे शेतकारांक सुद्दां खूब त्रास जाता. आज जेन्ना आमी हांगचे लोकां फुड्यान उलयले ते म्हणपा लागले ही जी गार्बेज उडयतात हे फ्लॅटां जे रावतात हे हांगा हाडून गार्बेज उडयतात. म्हणूनच आमी मागले कडेन आसा आनी आमी सदांच सांगतात की पंचायतीक आपल्यालो पावर यूज आसा तो करपाक कळना. जावन हेजे खातीर सरकारान पंचायतीचो पावर जो आसा हो आपणे घेतले कडेन आसा आनी हेजे खातीर ही प्रॉब्लेमां फेस करतात. जो प्रोजेक्ट बांदता तेंचे कडेन गार्बेज डिस्पोजल प्लांट आसपाक जाय. पूण हांगा बिल्डरां कडेन एक बिल्डरां फुड्यान सुद्दां खंयचो असलो प्लांट म्हणटो ना. आनी म्हणून हे बिल्डिंगे रावतात हे लोक अशे हांगा हाडून हे गार्बेज उडयतात. आतां गार्बेजीचो प्रश्न सॉल्व करूंक अजुनूय कोणाक तेकल ना आनी ताकूय अजुनूय कोणाक येयल ना. सरकारा जर दिसता जाल्यार सरकारान करचें, ना जाल्यार हांगा ही घाणीची साम्राज्य म्हणटा तशी हांगा पसरतले ते. आमी सरकारा ब्लेमूय करून फायदो ना. थोडो जो ब्लेम आसा हो कन्सर्ट पंचायत या म्युन्सिपाल्टी जे कितें येता हेंकांय करपा जाय. कित्याक तेणी पळोवपाची उरता, परमिशन लास्ट तेणी दिवपाची उरता, ओकुपन्सी आसा ती लास्ट पंचायतीन दिवपाची उरता. पूण पंचायतीन जर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें जाल्यार हें सगळें जाग्यार पडटा. आनी आमी मागतात पंचायती कडेन की हेणी बेगीच्या बेगीन हे जे कोण उडयतात हेंचेर एक्शन घेवची म्हणून. जायते लोक हांगा कोयर उडयतात आनी तांकां कोण समजावपाक गेलो जाल्यार वाद घालयतात खंय. हांगा बसयल्लो कॅमेरो लेगीत कोणे तरी काडून उडयलो. ही अवतिकाय सांगता थळावो. आयकात. एक्चुअली कितें आसा जाणा, ह्या रस्त्यान लोक ह्या सायडीक खुबशे फ्लॅट आसा भितर, ते येता वयता आसतना हांगा कचरो उडयता उडयता. पूण पळयता तो सांगत जाल्यार तेंचे कडेन झगडी, तूं कितें करता हें करता. एक्चुअली हांगा एक कॅमेरा आसलो फाटल्या दिसांक कॅमेरा, कोणी तो पोल सुद्दां काडून उडयला. सो वास येता, वचपा जायना वाटेक. खूब लोक आमी सांगता जे मेळटा तांकां सांगता अरे बाबा हांगा कचरो घालनाका, कोण आयकना. म्हणजे हे फ्लॅटवाले करतात. चडशे म्हाका दिसता जे फ्लॅट बांदता पळय न्हय ते जे आतां त्या सायडीन आसा ते आतां पळय सगळे गव्हर्नमेंटान दवरला गार्बेज खाती हे येता एका 1-2 फावटी कितें येता. पूण त्या प्रमाणे लोक दिना, हाडटा उडयता, सकाळी कामां वयता आसतना उडयता घे वयता, रातची इव्हिनिंग वयता उडयता. घाणपणांनी सुणी ह्या वटेन 2 व्हिलर घेवन वचपाचेच ना अशें अटॅक करता न्ही, भिरांत दिसता सारखें. खुबशे पडला बी लोक हांगा.
ह्या कचऱ्याक लागून लोक हा, पडले फक्त कचऱ्याक हे लागून. कुत्री खावपा येता कुत्री आणि खावपानी हांगाच आसता एक व्हडलो मॉप Group आसता उरता. ताचो. 10-15 जाणांचो मॉपच आसता आणि ते 2 व्हीलर वयता न्हू लागता फाटी फाटी सारखे. ओके तुझें नाव कितें माझे नाव अरुण गणेकर. तूं मागता की हे काडची म्हणून हे काडची आमी सदां मागता. Clear करची म्हणून. हे क्लियर करची म्हणून आमी सदां मागता पण तितली जायना ते फाटी हे कितें एक बोर्ड घालून गेले हांगा 1000 का 500 फायन म्हणून. आसतली म्हणून पण पण तो त्याचे बोर्ड काय? नाच जालो कॅमेरा घातलो कॅमेरा नाच जालो हे चालूच आसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. श्रमधामाच्या निमतान सभापती गोंयांतल्या ड्रग्सांचेर उलयलो. गोंयांत ड्रग्सांचे आनी सोऱ्याचें प्रमाण वाडत चल्लां, तेचेर आळाबंद हाडप गरजेचें. सरकारानय तेचेर नदर दवरपाक जाय, सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. गांवांत पातळपी ड्रग्सांचेर आतां जाणट्यांनी नदर दवरची पडटली अशें तवडकराचें म्हणणें. खोतीगाव गावडोंगरी काणकोणच्या आदर्श युवा संघान फातर्फ्याक कार्यावळ घडोवन हाडली. श्रमधाम येवजणे अंतर्गत आनीकय लोकांक घरा बांदून दितले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगले. ड्रग्साच्या वाडट्या वेव्हाराचेर तो उलयलो. रमेश तवडकार आणि बाबू कवळेकारान तरणाटे खेळगडे आणि पत्रकारांचो भोवमान केलो. आणि आज आमच्या मतदारसंघातले प्रमुख कार्यकर्ते आणि अशाच पद्धतीने अख्ख्या गोंयभर हे चालू आसा. गोंयभर सगळीकडे जे जे प्रत्येक फिल्डांत पुढे सगळे जे लोक आसात ते खंयच्या धर्माचे जावं जाल्यार त्या लोकांची नांवां त्या भागाच्या हे घेवन तांचो भोवमान दिलो हे आमच्या स्पिकरान कळयले आनी त्या प्रमाणात चालू केले आसा. एक बरी गजाल कित्याक प्रत्येकाची कार्याची पावती आपण म्हटलं की त्या सरकार म्हणजे पुढे तुम्ही भोवमान शॉक घालतले तुमकां हे दिले तर तुम्ही जर त्याचा इम्पॉर्टंट तुमचा हा पळया सत्कार पाळून जायला सगळ्यांना सत्कार जायला सत्कारा खातीर आपल्या तुमच्याकडे नेमणूक केली म्हणजे तुम्ही जर तुम्ही सोडून म्हणजे व्यवस्थित त्याच्या फिल्डात पुढे सरलात तुम्ही आपल्या पद्धतीने काम केलं असा समाजकार्य केलं असं म्हणजे वेगवेगळ्या फिल्डात काम केलं असा म्हणतो तो भोवमान आणि इकडून कदर घेवप हे बरी म्हणजे काळाची गरज. आयज जर कोणी बरें काम करता ताका जर आपण शाबासकीचे जर थाप तरी मारत जाल्यार त्या मनशाक आनी स्फूर्ती येता आपल्या फिल्डात काम करपाक. कसलें जावं कसलें फिल्ड आसूं सरकारच्या नियमानुसार रातचे 11 नंतर सगळं बंद आणि खरं 11 नंतर तो बंद जावपाक जाय. त्या सगळ्यांनी ताका बंद जे नियम आसा ते नियम पाळटा. जे नियम पाळना ताजेर खंयचे कडेन कारवाय जावपाची आवश्यक आसा. म्हणजे ही जी कारवाय आसा ही ऑथॉरिटीन करपाक जाय. ऑथॉरिटी आज जर आमी म्हजे कंट्रोल मारासो पळयतले बऱ्याच गजालींचे आमी कंट्रोल हांवें म्हज्या सगळे म्हणजे पुलीस जावं बाकी सगळे कलेक्टर डिपार्टमेंट आतां सगळे कंट्रोल मारले. त्यामुळे आतां कशें आमी सरकारचे ह्या सगळ्यांतल्यान यंत्रणेची ताजेर एक नदर आसता. आमी फाटल्या वर्सा 20 घर बांदली. आमकां प्रचंड आनंद मेळ्ळो. म्हणजे एखादी आमची पांय नाशिल्ली ती भयण आसता ती पृथ्वीबाई पांय ना एकदा एक्सिडेंट जाल्यार पांयच गेलो 2 भयण घेवन ती आतां गर्वान छाती म्हणून सांगता आज आपल्यागेर म्हजो भाव आहे रमेश तवडकर आपलो भाव आहे. छाती म्हणून कित्याक सांगता की तें घर केन्ना कळूंक शकना. तें अपंग आसले कारणान आसली पृथ्वीबाई केन्नाच करपाचें. एक ती पयली घर दाखयली पयली त्या घरांतली 6 लोक 6तले 5 जाण विजिबल तो चलो एक्सिडेंटान गेला. गोर म्हापटी जावची आवयची पांय मान्य करून ती पांय लोक गेला आनी बापूय म्हाका एक चली फक्त प्रायवेट काम करता आनी ते फक्त आदार ह्या घरा करता आमी घर बांदले पूण जे आमचे सदन असले कार्यकर्ते आसा तांणी अशें डिक्लेअर केले त्या घराक लागणारे तांदूळ त्या घराक लागणारी साखर त्या घराक लागणारी दैनिकी जी आसा न्ही म्हयन्याक करून हांवें सांगूना म्हज्या बरोबर आहे म्हज्या बरोबर आहे तांदूळ व्हरून दिता ताका साखर व्हरून दिता ताका लागणारे सगळ्या प्रकारचे साहित्य आसा न्ही भलतोच कार्यक्रम व्हरून दिता हांव करता. मागीर खूब जाणां म्हणटालो तातूंत एक आनंद जो आसा न्ही एक वेगळोच आसा आनी हो आनंद आमी घेता आनी तो आनंद आमी केपेचे कार्यकर्ते आनी ते कोण करता ते सगळे आमी केले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसावपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. GFA अंडर 13 डिव्हिजन 1 लीग सर्तीत सालसेत एफसीन सारजोरा SC पंगडाचेर 11 विरोधात 2 गोल फरकान घसघशीत जैत मेळयले. नावेलीच्या रोझरी खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त जाली. शॅनन एड्रॉन सालसेट FC पंगडा खातीर 4 गोल केले, जाल्यार आर्सेनियो फेर्नांडिसान 2 गोल केले. एमेरियो सिल्वा, शिवाजी पाटील, डेन्झिल कोरिया, जॉनेस फेर्नांडीस आणि शवाईत शाह हांनी सालसेट FC पंगडा खातीर दरेकी 1 गोल केलो, जाल्यार सारजोरा SC पंगडा खातीर निखिल वेळीप आणि मास्करेनसान दरेकी 1 गोल केलो. सालसेट FCन सारजोरा SC पंगडाचेर 11 विरोधात 2 गोल फरकान घसघशीत जैत जोडले. पळयात रोमांचक खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. बंगालच्या उपसागरात आणीक एक वादळ धवळटा. परिणाम डिसेंबरात गोंयांत वादळ घोळटले. या चक्रीवादळाक मिचाऊंग अशें नांव दिलां. शेनवारा तेका लागून गोंयांत हलकोसो पावस पडपाची शक्यताय आसा. 1 तारखेक हलको पावस पडटलो असो IMDचो अदमास. सध्या गडगडाचो पावस पडटलो अशें दाखोवपा सारकें कांयच ना. पूण चक्रीवादळाचो विकास जातकच ह्या बिटा वयलो अदमास स्पश्ट जातलो. एकदा तयार जाल्ले मिचाऊंग चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागराचे 4थे चक्रीवादळ. हे 2023 वर्साचे 6वे हिंद महासागराचे वादळ म्हूण येता. शुक्रारा सकाळच्यान दव आनी धुक्यांचो अनुभव घेवपाक मेळटलो. दंपार दमट जाल्ली दिश्टी पडटली, तिवूय पावसाक लागून. ह्या वेळार तापमान 34 चेर पावतले असो अदमास आसा.
रातच्या वेळार एक हलकी धुवरी परतून दिश्टी पडटली. ताचे वांगडा थंडसाणी जाणवतली. तापमान 24 डिग्री सेल्सियसांचेर पावूं येता. पावस पडलो जाल्यार तापमानात 2 वा 3 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव दिश्टी पडटलो. बे ऑफ बेंगालचे चक्रीवादळ डिसेंबरात हाडटले पावस. 1 तारखेक गोंयांत पावसाचो अदमास. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. शुक्रारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती. शुक्रारा सकाळी दाट धव आनी धुके. दर्या देगा वयल्या बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.